2027 ते 2029 निवडणुका सुद्धा जिंकपाक जाय म्हणून हांवें 40 म्हटला। त्या 4 मतदारसंघात घडे कदाचित आम्ही आज डॉमिनेट केले असताना आमची ताकद इतकी निर्माण जावपाक जाय। फुडल्या इलेक्शनाक आम्ही थंयसर आमचे अध्यक्ष जे आहा पळय की आम्ही निवडटले इतकी ताकद आमच्या मदीं निर्माण जावपाक जाय। आणि म्हणून वेळी असतले, बाणावली असतले, नुवे असतले, बडकय असतलो ह्या मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची ताकद वाडपाची गरज आसा। कारण 2029 निवडणुकाक दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार जबाबदार नायकाची जबाबदारी आसा की आतापासून म्हणजे संघटनेचे काम हे पुराय 40 मतदारसंघात त्यांनी सातत्यात वाडोवचे। जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आसा त्याच्या पयलीं जावपी आमच्यो म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका आसा। कार्यकर्त्यांनी खंयच मतभेद न दवरता म्हणजे आमकां ह्योय 2 निवडणुका ज्यो आसा ह्यो जिखपाक। आणि त्यामुळे म्हाका एक बरें दिसलें कारण हे सगळे करता आसतना ह्या गोंया जे काम फुडें व्हेलें हें करता आसतना आमी कितें तरी पोजिशन मुकलें। आमी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत पावले। हांव आमदार जालो, सरपंच जालो, पंच जालो, खासदार जालो। पण तुमच्या पैकी बरेचसे असे कार्यकर्ते असतात की जे कार्यकर्त्यांनी कसलेच पोजिशन मागुना। ज्यांनी केन्नाच भारतीय जनता पार्टीकडे म्युनिसिपालिटी तिकेट मागुना, ग्रामपंचायत मागुना, जिल्हा पंचायत मागुना, खासदारकीची मागुना आणि आमदारकीची तिकेट मागुना। पण या सगळ्यांक दिसतालें की म्हजो पक्ष सत्तेर येवपाक जाय, भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येवपाक जाय हो कार्यकर्तो प्रत्येकाक दिसतालो। कारण आम्ही सगळी पोजिशनां जी असतात ह्या पोजिशनाक बाजी येता। अध्यक्ष माजी जावपाक शकता, प्रत्येक मंत्री माजी जावपाक शकता, पार्टीचो प्रत्येक पदाधिकारी माजी जावपाक शकता, पण कार्यकर्तो आयुष्यात केन्नाच माजी जावपाक शकना। आणि त्यामुळे ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आज ह्या येदे व्हडले बारीक जे झाड रोयिल्लें त्या झाडाचो वटवृक्ष जाल्लो आसा, खूब व्हडलें जाल्लें आसा।